8 दीस जाले फुटले हे पायप. जाऊ दे, आता कोणाक खबर ना हांगासर डिपार्टमेंट वाल्यांक. पण तुमकां आतां उदक आसा? रातची बंद करता आनी दीसभर अशें चालू आसता. 8 दीस जाले आतां शेगीत व्हांवता. कोण येवन वचोन तर इंजिनियर बीन कोण येवना म्हणटा. पंचायतीच्या सगळ्यांक खबर आहा पण म्हाका दिसता कोण येना. हय बरोबर. नमस्कार. आमी आसा थंय एरिया खांडेपार म्हणटा थंय आनी म्हाज्या फाटल्यान तुमी पळयता आसतलें एक पायप फुटला हांगासर. आतां आमी लोकांक थंय विचारलें पायप केन्ना फुटला काय म्हणल्यार ती म्हणटा 8 दीस जाले म्हणटा. पण तुमी पळयला आसतलें उदकाचो फ्लो कितलो आहा तो. उदक कितले वयर वयता तें आनी म्हाका दिसता 8 दीस जावन ना 4 दीस जावन हें उदक ओपाचें इतलें वेस्ट वयता हे गटरान. आनी आमी म्हणटा जेन्ना पावस पडटा तेन्ना लोकांक खोदे उदक येता नळाक. जावं तिसवाडी भागान बार्देस एरियान लोकांक उदक मेळना म्हणून. पण हांगासर PWDची कोणाचीच नदर ना. हें अशेंच उदक 24 तास इंटू 4 दीस जावं 8 दीस हें उदक आतां अशें सेगीत हें उदकान चल्लें. म्हाका दिसता PWDन जावं स्वता CMन हेजेर लक्ष घालूंक जाय. अशें लिकेजीस खंय जाता तांकां ताबडतोब ह्यो रिपेर करून हें उदक रिस्टोर करपाक जाय. केरिया खांडेपारच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू.